कार्मेल किरण वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो नमस्कार. आज परत एक विशेष कार्य तुमच्या मुखार आमी मांडूंक हांगासर आसा. आमचो पवित्र ग्रंथ बायबल हो बायबल एक धार्मीक पुस्तक मात्र न्हय, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मनशांनी बरयल्लें देवाचें उतर म्हूण आमी मानता. ह्या पुस्तकांत धर्माक संबंध जाल्ल्यो गजाली मात्र न्हय, तातूंत विज्ञान आसा, इतिहास आसा, भलायकेक संबंध जाल्ले जायते विचार आसात, मात्र न्हय इंजिनियरिंग आसा. मनशा जिविताक लागू आसच्या विशयांचेर बायबलांत एक ना एक तराची गजाल खंडीत जावन आसा. अशें आसता संवसाराच्या रचने विशीं बायबलांत आसचे विचार आनी विज्ञानान सोदून काडिल्ले विचार हे दोनी ताळ पडटात गे वा एकामेका ते विरोध गे म्हणल्यार थोड्या संगतींचेर उजवाड घालचें हें कार्य जावन आसा बायबल आनी विज्ञान. महाविज्ञानी आल्बर्ट आयन्स्टीन एक विज्ञानी मात्र न्हय, एक बरो क्रिस्तांवी तो जावन आसलो. तो अशें म्हणटा, सायन्स विदाउट रिलिजन इज लेम, रिलिजन विदाउट सायन्स इज ब्लायंड. म्हणजे धर्माविण विज्ञान थोंट्या बरी आनी विज्ञानाविण धर्म कोड्ड्या बरी. ह्या उतराच्या आदाराचेर उत्पत्ती ग्रंथाची सुरविली पानां आमी वाचलीं जाल्यार थंयसर बरयल्ल्या विशयांचेर खरचो वाद देवनिंदा म्हणून काडूंक जायना. 6 दिसांनी देवान सर्पद्युदार देवान संवसार रचलो म्हणली पातयणी आमा सुमेस्तांची. पूण सायन्स शिकच्या भुरग्याक हें पातयेवंक इल्लेशें कश्ट मारत. कित्याक म्हळ्यार सायन्सान संवसाराच्या रचने विशीं दिवच्यो जापी वेगळ्योच आसात. तर संवसार कोणें रचलो, ताचेच तें कितें उपजलो गे वा कोणें तो रचलो, ह्या संवसाराच्या रचने फाटल्यान मूळ खंयचें, मूळ सकत खंयची, बायबलांत कितें पातयणेक संबंदीत आसा तें कितलें पातयेवेत आनी कितलें वैज्ञानीक रितीन आमी आज संशोध चलोवन आमी कितें सांगता वचत म्हणून तें कितलें पातयेवेत, ह्या विशयांत समजून घेवंक तयार जावया. फाटल्या थोड्या दिसांनी पापा फ्रांसिसान थोड्यो गजाली सांगल्यो आसात. तो म्हणालो, बिग बँग थियरी वा महास्फोटन म्हण आमी म्हणटा आनी इवोल्युशन वा विकासवाद हे दोनी फोट न्हय म्हूण ताणें सांगलें. आदाम आनी एव रियल न्हय म्हूण ताणें सांगलें. अशें म्हणून जायत्यो खबरो जाल्यो. आपसेपांनी हें खेदाळा सांगलें, खंयसर सांगलें, खंयच्या विशयाचेर सांगलें हें आमकां कळीत ना आनी त्या विशयांत हांगासर वाद नाका. पूण हांगासर नोट करचें जाल्लो एक विशय कितें म्हळ्यार संवसार कोणें रचलो म्हणल्या विशयांत आजून वाद विवाद चलोवनूच आसात, सोदनां चलोवनूच आसात. आनी बायबलान युगा आदी देवान संवसार रचलो म्हूण सांगलें सत म्हूण आमी आज विज्ञान मानून घेना म्हूण आमी जाणाव. मात्र न्हय, जें कितें बायबलांत सांगलां तें विज्ञानी संपूर्ण तरां मानून घेना. त्या देखून नीज गजाल कितें, हो संवसार
कितलो बायबलीक वा बायबला प्रकार आसा आनी कितलो वैज्ञानीक कितलो विज्ञाना प्रकार आसा. देवान संवसार रचलो म्हणली गजाल वा महास्फोटन वा बिग बँग थियरी वा विकासवाद हें पळय कितें हाचे विशयांत मोठ्यान आमी समजून जोडया. उत्पत्ती ग्रंथच आमी पळोवंक गेल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां संवसार रचनेचे 2 वाद पळोवंक मेळटात. पयलो जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथाचो पयलो अध्यायांत सगळो संवसार 7 दिसांनी रचन जालो आनी 7व्या दिसा देवान विशव घेतलो म्हणली एक वाद उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच दुसऱ्या अध्यायांत सगळो संवसार देवानूच रचलो पूण 7 दिसांचो उल्लेख ना, वेळाचो उल्लेख ना आनी आदामांतच्या बरी येतावन येवचो उल्लेख आसा. तशेंच पळोवंक गेल्यार बायबलांतच उत्पत्ती ग्रंथाचो पयलो आनी दुसऱ्या अध्यायांत जायतो वाद विवाद आसा आनी जायती उतरां आनी शिकोवण एकामेकाक ताळ पडनात. दुसरें जावन आसा विकासवाद. चार्ल्स डार्विनान प्रारंभ केल्लो हो विकासवाद मनीस वा मनजाती आनी सौर्य संवसारांत असल्यो रचना जायत्या कारणां निमती जायत्या वर्सां जावन विकास जावनूच मुंदरून आयल्यो. आरंभार आसली एका कणाची जिवी और आमीबाम सांगता आमी आनी थंय तावन जायत्या कारणाक लागून हो विकास जावन आयलो आनी तशेंच मनशाच्या जिवितांत मनशाच्या रुपांत सरक्यांत हो विकास जालो आनी अखेरेक सांगता मनीस वांदर जावन आयलो. वांदर जावन आमचो पुर्वज असले शिकोवण दिता आनी ह्यो विकासवाद हांगासर रावना बगर आनी येवच्या 1000 वा लाख आनी करोड वर्सांनी खंडी जावन हो मनीस आनीक विकास जावन दुसरे तरेचो आसूंक की पुरो म्हणलो एक वाद चार्ल्स डार्विन दवरता. आनी तिसरो वाद जावन आसा बिग बँग थियरी वा महास्फोटन थियरी वा वाद. हो वाद कितें सांगल्यार वेळा काळा सुरवी आसलो एक कण वा धातू म्हणून आमी सांगेत. हो धातू वा कण एकदम ऊन आसलो आनी केंद्रीकृत जावन आसलो. कितल्यागी 1000 लाख करोड वर्सां आदी हो ऊन जावन आसलो आनी केंद्रीकृत जावन आसलो हो धातू एकच स्फोटी फुटता. तो स्फोटन जाल्ल्या वेळार संवसाराची 1000 लाखां नक्षत्रां भुमी असले रचन जालें असो सांगता हो वाद महास्फोटन वाद वा बिग बँग थियरी. विज्ञाना प्रकार बिग बँग तशेंच इवोल्युशन महास्फोटन आनी विकासवाद मात्र न्ही हेर सवार थियरी आसात. पूण पवित्र सभेन आदींतावन असल्यो थियरी संपूर्णतरान मानून घेवंक नात मात्र न्ही एक कठीण धोरण असल्यो थियरी कोण सोदून काडटा तांचेर वापरलें आसा. दाखल्याक गेलिलियो ताचेर कठीण क्रम घेतले. गेलिलियो मात्र न्ही हेर सबार सायंटिस्ट तांणी मांडन केल्ल्या थियरींक लागून पवित्र सभेन तांचेर बहिश्कार घालून तांकां जिवेंच मरोंक शिक्षा दिल्ली आसात. तर पवित्र सभा सायन्साक विज्ञानाक विरोधगी. विज्ञानान प्रस्तुत केल्ल्यो थियरी मानून घेवच्यांत पवित्र सभा पळापळ घेतागी वा पवित्र सभा संवसाराक सतत हांवन भायर दवरूंक प्रयत्न करतागी. जायते रितीर लोक उलयता आजुनी गलिलयाचे एक चारित्रीक घटन घेवन पवित्र सभा आनी विज्ञान हे 2 वेगवेगळे. पवित्र सभा विज्ञानाक मांदिना, पवित्र सभा विज्ञानाक तिरस्कार करता. विज्ञान सत सांगता, पवित्र सभा वांजेलाद्वारे काणयो सांगता आनी त्या देखून काणयो आनी विज्ञान वा इगर्ज मत आनी विज्ञान 2 दुसरे वेगवेगळे ग्रूप आनी ते सांगत वचना ताळ पडनात म्हणली उतरां जायत्या लोकांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटात. पूण जर तर विज्ञानाच्या वयर आमी एक नदर केल्यार जायत्या रितीन इगर्ज मतेचो भोव व्हड वांटो विज्ञानाक दिला. ग्रेगरी मेंडल सर्वांनी आमी प्रायमरी स्कलांत वाचून आसूंक पुरो DNA विशयांत संवसाराक पयले सुवातेर दिल्लो जावन आसा हो याजाक रशिया गांवचो. तशेंच बिग बँग थियरी वा महास्फोटन थियरी दिल्लो जावन आसा बेल्जियम गांवचो एक याजक आनी ताचें नांव जावन आसा जॉर्जस लेमेंत्रे. ह्या देखून आमी हे उतरां सारकी न्ही इगर्ज मतां विज्ञानाक मानिना.
इगर्ज विज्ञानाक पयस दवरता. जर तर कोणी व्यक्ती विज्ञानाच्या विशयांत उलयल्यार ताका इगर्ज तिरस्कार करता. असली उतरां वा असलो वाद सारको न्ही. खंडीत जावन इगर्ज मातेतावन सूख घडल्या आनी प्रत्येक जावन गेलेल्या विशयांत खंडीत जावन इगर्ज मातेतावन सूख घडल्या. ते आज इगर्ज माता ओपून घेता. सूख घडल्या म्हणून ओपून घेवचेंच भोव व्हड इगर्ज मातेचे एक गुण. आनी गेलेल्या विशयांत जर तर सांगचें जाल्यार इगर्ज मातेक त्या वेळार विज्ञाना विशयांत जाणवाय नातली जावन पुरो आनी आपल्याच त्या कुरड्यापणांत खंडीत जावन गेलेले सूख उलयल्या म्हणून हाचे वयर फर्माण प्रसार केल्लें जावन आसा पवी सभेन. पूण पवी सभा थंय जायती मुखार गेल्या आनी आज पवित्र सभा विज्ञानाक मानता. विज्ञानी डार्विना प्रकार मनीस माकडांत आयलो म्हणटात आनी ही थियरी डार्विनान सांगतना जायते जाण हसले. ऑफिस हो म्हणटा घडलें कित्याक म्हळ्यार बायबल म्हणटा मनशाच्या नाका फुडांनी सर्वेस्परान आपलो स्वास फुंकलो आनी तो जीव प्राणी जालो. डार्विना प्रमाणे मनीस विकासवादा वरवीं म्हणजे माकडां तावन आयला जाल्यार तो पयलो माकोड खंयचो तो खंय तावन आयलो. मनीस माकडां तावन आयिल्लो गी. चार्ल्स डार्विनान 1850 एक बूक मोकळे केलो आनी ह्या बुकांत विकासवाद ताणें बरयलो. तो बरयता संवसाराचे सर्व मनजात्यो सर्व जिवी एका ना जाल्यार अनेक कारणाक लागून विकास जावनूच आयल्यात आनी मनशाचें रूप जाल्यार खंडीत जावन विकास जावनूच आयला. आनी त्या देखून ताजे उपरांत जायतो वाद विवाद ह्या विशयान चल्लो. आनी आज जर तर आमी पळोवचें जाल्यार मनीस जायत्या विकास जावन होमोसेपियन्स म्हणल्यार ह्या एका स्टेजीर आज आमी आसा. आमकां आज विज्ञान सांगता आमी होमोसेपियन्स. पूण मनीस माकडां तावन आयलो गी वा वांद्रा तावन आयलो गी हें कितलें सारकें. पयल्या सुवातेर आमी सर्वांनी एक उडास धरूंक जाय. हो एक वाद. विज्ञानानूच हो वाद आजून म्हणसर मानून घेवना. जर तर वाद आनी सत हे जावन आसा दोन दुसरी गजाल्यो. जर तर उदक आमी पळोवंक गेल्यार हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन हे दोन कण सांगात कुडसताना जावचें उदक. संवसाराच्या खंयच्याय लॅबोरेटरींत आमी वचून हाजे विशयान जडती केल्यार आमकां हें सत मेळटा. त्या देखून हें सत उदका विशयांत H2O म्हणल्यार सत. खंयचें सत ना खंयचो विशय आनीक विज्ञानान प्रूव करूना तो आनीक वादस जावन आसा. त्या देखून चार्ल्स डार्विनान बरयलो तो आजुनी वादस. मनशाच्या विशयांत आमी पळोवंक गेल्यार मनीस म्हणल्यार कोण. मनीस सांगतना कूड आत्मो आनी स्पिरीट हे तिनी तत्व मनशाच्या जिवितांत आसा जाय. कूड आमकां दिसता, आत्मो आमकां दिसना, स्पिरीट ही आमकां दिसना. जायत की तशें आमी सांगतना विकासवाद उलयता मनशाच्या कुडी विशयांत. डार्विन उलयता केवल कुडी विशयांत मात्र कुडीचो विकास मात्र तो डार्विन सांगता. तर आत्मो आनी स्पिरीट खंय जावन आयलो ह्या विशयांत डार्विन कसलीच ज्ञान आमकां दिना. आमी एक करता आजुनी पाती येता कूड स्पिरीट आनी आत्मो तिनी देवा तावनूच आयलो देवानूच रचल्लो. संवसाराच्या उगमा विशयांत आसची आनी एक थियरी आसा बिग बँग थियरी महास्फोट. पूण बायबल म्हणटा 6 दिसांनी सर्वेस्परान संवसार रचलो. महास्फोटन थियरी म्हणटा मिलियन वर्सांनी संवसार आनी तांतल्यो जिवी उजवाडाक आयल्यो. तर बायबलाच्या शिकवणेक आनी महास्फोटन थियरीक आसची साम्यता कसली आनी फरक कसलो. महास्फोटन थियरी आमकां सांगता हो सगळो संवसार आकाशांत आसली सर्व नखेत्रां आनी नखेत्राच्या भोंवरी आसली सर्व ग्रहां तशेंच आमचो सूर्य आनी ह्या सूर्याच्या लागीं आसची 9 ग्रहां ही सर्व त्या एकाच धातूंतल्यान उपजल्ली. कितल्या की 1000 वर्सांनी लाख करोड वर्सां आदी उपजल्ली. ह्या विशयान तो आमकां सांगता. आनी सर्व ह्या संवसारांत आसची जिवी जावं पुरो मनजाती जावं पुरो ह्याच रिती उगम जाल्ल्यो. तर बिग बँग थियरी वा महास्फोटन थियरी एका ह्या जाकानूच
संसाराक दिजे तर त्या ह्या जाका कळीत आसलें की नातलें वांजेलाची उतरां वा उत्पत्ती ग्रंथाची उतरां आनी विज्ञान दोन दुसऱ्यांस उलयता म्हणले जाणवाय त्या ह्या जाकाक आसली की नातली म्हणले सवाल आमी आनी तुमी विचारूंक जाय. उत्पत्ती ग्रंथाचो पयलो अध्यायान आमी पळोवंक गेल्यार संसार 24 वरान घडलो की म्हणले सवाल पयले आमी विचारूंक जाय. 7 दिसांनी म्हणून बरयलां 7 दीस म्हळ्यार 24 वरांगी. कित्याक सूर्य आनी चंद्र पयल्या दिसा रचलो न्ही. त्या देखून 24 वरां म्हळ्यार सांगूंक सांगचें सारकें जायना. कित्याक आमी आज लायकरचो वेळ सुर्याच्या वयर हुंदोन आसा. आमची भुमी सुर्याच्या लागीं येताना अस्तम आनी उदय म्हणून आमी सांगता. अशें आमचो वेळ सुर्याच्या वयर रिलेटीव जावन आसा. त्या देखून उत्पत्ती पुस्तकाचे पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस जावंक परतो 6 वर 7वो दीस खंडीत जावन 24 वरांगी म्हणले सवाल आज आमी विचारूंक जाय. विज्ञान सांगता ह्या संवसारांत आसल्यो जिवी वा ह्या संवसाराचे उगम कितल्यागी हजार लाख करोड वर्सां तावनूच आसा. आनी मनीस ह्या 1000 करोड वर्सां पयले नातल्लो. केवळ थोड्याच 1000 वर्सां पयले वा 1-2 लाख वर्सां तावनूच ह्या संवसारार आसलो म्हणलें एक सत आज विज्ञान आमकां दिता. ताज्या पयलीं आमी आयकना डायनोसॉरस आसल्यो. डायनोसॉर आसतना मनीस आसलो म्हणलें एक सत आजून म्हणसर विज्ञान आमकां सांगना. उत्पत्ती ग्रंथाचो पयलो अध्याय आमी पळयतना पयलो दीस सांगतना तो 1000 वर्सां आसूंक पुरो, लाख वर्सां आसूंक पुरो. तो एक वेळ, तो एक अवधी. पूण मनशान ते एका दिसा वरी बरयलां. कशें आमी दुसऱ्याक आमी सांगचें ही सत गजाल. त्या देखून दीस पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस अशें आमी उत्पत्ती ग्रंथ वाचतना ती 24 वरां म्हणून आमी समजूंची सूख समजणी जाता. खंडीत जावन विज्ञानाच्या प्रमाणे आमी पळोवचें जाल्यार आनी हेंच सत आमी वांजेलांत पळयता. देवाक एक दीस 10,000 वर्सां आसल्या वरी 10,000 वर्सां केवळ एकच निमिशा वरी 24 वरां म्हणलें तें एक मोतीन आमी दवरचें भायर दवरया. सांगातास पयलो दीस सांगतना एक युग 1000 वर्सां वा लाख वर्सां वा करोड वर्सां जावन आसतली म्हणलें सत आमी मोतीक हाडल्यार आमकां हो वाद वा महास्फोटन वाद आनी पोरनो सल्लो हाज्या मदलो ताफावत आमकां पळोवंक मेळना. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वळ 26. आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. हांगासर स्वरूप म्हळ्यार कितें म्हणून देवशास्त्री वेगवेगळ्यो जापे दितात. पूण संवसाराच्या वेगवेगळ्या राष्ट्रांक वेगवेगळ्या प्रदेशांक आमी पळयलें जाल्यार वा एकाच देशा भितरच आमी पळयलें जाल्यार सक्कड मनीस एकच रितीचे नात. आफ्रिकान वेगळे, चायनीज वेगळे, इंडियन वेगळे, युरोपियन वेगळे अशें तांच्या खातीक लागून तांच्या कालितीक लागून मनीस वेगवेगळ्या रितीन आसा. अशें म्हणटा आसतना ह्यो कुळयो वेगवेगळ्या कुळयांत आदामची कुळी खंयची. जर तर संवसाराच्या मनशाच्या वयर आमी एक नदर मारल्यार मनशाच्या स्वरुपांत जायतो तफावत आमकां पळोवंक मेळटा. थोडे देशाचे गोरेस आसतात, थोडे देशाचे मस्त सावळे वा काळे रंगाचे, थोड्यांचे दोळे लांबशे, थोड्यांचे दोळे व्हडू, थोड्यांचे केस लांब, थोड्यांचे केस मोठवे, थोड्यांच्या केसाचो कलर काळो, थोड्यांचो केसाचो कलर धवो, थोड्यांचे दोळे निळशे, थोड्यांचे दोळे काळशे. अशे जायते तफावत मनशांचेर आज आमी पळोवंक शकता. आनी हाका आमी सांगता कुळी. जायत्यो कुळयो ह्या संवसारान आमकां पळोवंक मेळटात. जावंक पुरो काउजियन रेस वा कुळी, गोरी रंगाची कुळी, वा आमी आनेक सांगता मंगोलियन कुळी, ते चायनीज म्हणून आमी कोंकणींत आमी सांगूंक पुरो ल्हानशे दोळ्यांचे, धव्या रंगाचे, दुसरे पातळ केसांचे, वा तिसरे जावंक पुरो नेग्रोइड कुळी, वा आमी कोंकणींत आमी सांगता निग्रो आफ्रिकाचे काळ्या रंगाचे. अशें जायतो तफावत आसा. तर देवान रचतना आदाम आनी येवेक रचतना खंयच्या कुळयेची जावन देवान रचल्लें. तर आफ्रिका सोगी, आदाम इंडिया सोगी, आदाम युरोपा सोगी, वा आदाम चायनीज सोगी.
पूण जर तर आमी विज्ञान प्रकार आमी पळोवंक गेल्यार हर एकलो मनशाक रंग दिवचो जावन आसा एक मेलनिन म्हणलो एक तत्व आमच्या कुडींत आसचो आमच्या खातींत आसचो आनी ताज्या प्रमाणे कोणाक तो मेलनिन म्हणलो तो अंश चड आसा तांची कात इल्लीशी चड काळी आसता तो उणो आसलो जाल्यार खंडिसावन तांचो रंग इल्लो चड धवो आसता केवल हे मात्र न्ही मनशाच्या जर तर DNA विशयान चडीत आमी शिकोवंक गेल्यार खंडिसावन हर एका रितीचे थंय आमच्या DNAंत आसता आनी आवय बापयतान भुरग्यांक थोडे गूण वा शेगूण भुरग्यांक येताना थोडो विशय मात्र आवयतावन येता नाल्यार बापयतावन येता जाल्यार तो भुरग्यांच्या वयर आसता त्या देखून व्यत्यास जायतो आसता पूण जर तर सगळे आमच्या संवसारांत असल्यो कुळयो आमी सांगाता घेवन आमी ताच्या वयर एक विज्ञाना प्रमाणे आमी रिसर्च केल्यार आमकां पळोवंक मेळटा केवल व्यत्यासाचो 0.2% मात्र उरले सर विशयांत खंयच्याय कुळयेचो जावं दी आमी सर एकच सारक्याचे खंडे जावन आदाव आनी हे मनीसच जावन आसले आनी जायत्या कारणाक लागून मनशांची वाडावड वा ताचे विकास वा तांचो कुडीचो रंग वा ताची मनशांची हायट जायत्या विशयाक लागून ती वयर सकल उण्या मापान वा चड मापान आसा त्या देखून देवानंत आदाव आनी येवेक रचल्लें आनी आदाव आनी येव आमच्याच सारक्याचे निरुपाचें जावन आसली म्हणलें सत गजाल आमी मतीन दवरचें भोव बरें मंगाचनो आयच्या दिसा बायबल आनी विज्ञान बायबल आनी सायन्स ह्या विशयाचेर थोड्यो गजाली आमी हांगासर काडल्यो ह्या किस्तांत म्हाका आदार दिल्ल्या मानादीक बाब रॉवेल डिसोजा कार्मेलीत तांकां हांव दिनवास पाठयतां तशेंच हें कार्य विक्षण केल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं परत आमी मेळया